हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणां? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. तर आयज आषाढी एकादशी हय. आणि आमचो उपास मॉर्निंगच्यान स्टार्ट जालो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक एकादी एकादशीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छा. हय एकादशी आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हय. तर आमी पळय फ्रेश बी जाली तुमी पळोवपाक शकता. हय. दिवो तितको लावपाचो उरला तो आमी लायतली मम्मी आनी आमी मेळून. हय. सो आषाढी एकादशीचें म्हत्व तर सगळ्याकूच खबरूच आसतलें. हय, अशें कोण आसपाना जेंकां खबर ना. हय. स्टील हो उपास करप बिकॉज आपलें मन बी शांत रावता. हय आनी बरें अशें दिसता सगळें मीन्स आमी देवाचेच बद्दल चिंतता. सो उपास आषाढी एकादशीचो करपाकूच जाय. सो करपाकूच जाय मीन्स आमी करता. कोण करता ती करता. बरें केल्यार बरें. सो हय. आमी करता. कितलींशीं वर्सां जालीं दीस टायम बी आमी दवरलो. सो तूं म्हणटालो तो तिळो कितें तरी सांगता. हय, तिळो तें तुमकां खबर आसतलें न्ही की विठ्ठल पांडुरंग तो येल्लो तिळा भितर ब्लॅक तिळो आसता पळय तो कित्याक लावता जाल्यार तेजें म्हत्व अशें आहा की सगळे भक्त पळय ते वारीक वयता न्ही पायी चलून. सो तेन्ना विठोबाक दिसलें की आपले भक्त इतके आपणा खातीर येता जाल्यार आपूण तेंच्या खातीर कितें करचें. सो तेणी ते रातचे कितें करतात जाणा की देवळान कोण ते हे आसता ते जे भक्त ते देवळान नाचता पळय वारी तो रातचो चिखल जो पांयाचो जाता आमी ते उडयता पळय कचरो म्हणून ते झाडू मारून एकठांय करता आनी ते मागीर एकठांय करतकीर चाळणीक घालून तो चाळटा आनी तो काळो कसो एक पावडर कसो मेळटा तो मागीर तो गंध कशें करून विठ्ठलाक ते येल्लो हितून लायता असो तेजो म्हत्व आसा. हय म्हणून तेका तो असो येल्लो आसता की मदीं तिळो आसता. काळो तिळो आसता काळो तिळो आसता. भक्तांचेच पांयाचे हे. हय. सो पंढरपुरा आमी बी पावल्या बट अशें एकादशीक बी न्हू तशें वारीचे हितून न्हू आमी अशी नॉर्मल पावल्या पंढरपुरा गेल्या आमी. बरें आसा थंय उदक म्हणटा तेका कितें म्हणटा ते. सो तिथून न्हांवन बी वचून सगळे आमी थंय गेल्या पूण अशें न्हू ह्या दिसांनी पयलीं ते हय बट पावले आमी अशी. हय. आतां आमी न्हू देवाक दिवो लायतली मागीर तुमकां मेळटा रेडी जातकीर जेन्ना आमी देवळान वयतली तेन्ना. हय. ओके टील देन बाय. स्टे ट्यून. सो हे आमगेर विठ्ठलाची हे आसा तेका आमी गन फूल केला. आनी तुळशीचें घातला आनी एक फोटो आसा जो जस्ट तेका आमी हे केला. आनी आतां कापूर बी आमचो पेटून जालो. हय. हें कर एक फोटो. ह्यो आमी प्रसाद ह्यो सगळो हांगासर दवरतली. हे मागीर आमी वयतली देवळान. हॅलो गायज आमी रेडी जाल्ले आसा देवळान वचपा खातीर. पळय आमचे आउटफीट आमी जस्ट नॉर्मल दिसता. ओके पळय हांव म्हाका वेट आय वील शो यू. मोबायल पडटा आशिल्लो हे पळय. सो आमी रेडी जाल्या बट मम्मी आजून रेडी जावना. हय. आनी मागीर नाल्यार देवळान ते सगळे चुकतले कित्याक थंय न्ही हें आसता. हय आनी फक्त क्लच घालपाचो उरला केंसां इतकेंच आमचें कितें आसता जाणा अशें पालकी दिंडी बी कितें तरी आसता मिन्स तेंची वारी बी अशें कितें तरी आसता बट आय डोंट थिंक सो ते आमकां मेळटलें म्हणून. बिकॉज ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा. पळोवया थंय कितें आसतलें तें आमी कॅप्चर करपाची ट्राय करतली जितकें कितें आमकां थंय मेळटा तितलें. हय. कशी दिसता पण आमी कालच्यान मातसो लूक येयला न्हू. काल लायलें न्हू आमी रेडमिडी करून. तर स्टे ट्यून. तुमी मात खंयच वचूं नाका आमी आतां तुमकां रोखडेच दाखयतली. हय. सो गायज आमी वयता मम्मी पळय सायडीन आसून भायर सरल्या ते गाडी काडटा आनी हांव मातशें मुखार येयलें कॅमेरा घेवन. पळोवया आतां थंय कशें कितें खूब टायम जाल्लो आसा आतां न्हू 11 जावपा येयल्या 11:15 कितें तरी आनी पावसूय येता कितें म्हणून कांय समजना भायर सरून वचपाचें म्हणल्यार. आनी हांवें आनी ह्यो लांब ड्रेस घातला तो पावसान कितें जाता तें कांयच खबर ना. स्टील तुमकां आतां आमी मेळटा थंय डायरेक्ट देवळा कडेन. पावस येता दिसता. तर आमी थंय देवळान पावली आनी थंय लावड म्युजीक चलताली. सो आमी तुमकां दाखयता फुडलें कशें कितें आसा तें थंय. सो तुमी पळोवपाक शकता हांगासर ल्हान ल्हान भुरग्यांची वारी चल्लेली आसा आनी सगळे टिचर आय थिंक ती स्कुलाची भुरगीं एक स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं ती थंय बिकॉज रिव्यू बी आसा तितून. सो आमकां कळ्ळें ती सगळीं स्कुलाची भुरगीं
सगळी कितली बरी दिसता तुमी पळोवपाक शकता बेश वारकरी एन सगळी भुरगीं बरी भशेन भायर सरल्या आनी थंय न्हू व्हडलो म्युजीक आशिल्लो सो आमी वॉयस ओवर करता आनी बरें दिसलें सामकें आमी ठरवून आशिल्लें आमकां मेळटली म्हणून वारी बिकॉज आमी लेट येयल्ली आनी सगळी तुळशी विठोबा बी जावन रावल्या सगळे बरें दिसता पळोवपाक सो तुमी बी पळयात. सो हे तेंचे खूब वेळ चलताले आनी आमी थोड्यो क्लिप्स रिकॉर्ड केल्यो आमी मातशे पळोवपाकूय रावले बरें दिसताले न्हू ते सगळे आनी देवळान बी गर्दी आशिल्ली आनी सगळे लायनी बी रावले सो आनी हे पळय सगळीच बरी नाचता थंय आमचो रिव्यू बी आसा आनी तो आमकां सांगतालो शूट करनाका आपल्या शूट करनाका सो दीस टायम न्हू तेणी मस्त अरेंजमेंट केल्ले अशें लायन घालून अशें वचपाचें नाल्यार डायरेक्ट वचपाचें अशें आसतालें दीस टायम हे बरो अरेंजमेंट आमकां बरें आवडलें तेंचें की बट सकयल न्हू चिकल जाल्लो सो मातशे प्रॉब्लम जातालो चलपा खातीर म्हण तेंच्यांनी ते आय थिंक कांय घालून अशें सकयल जस्ट आशिल्लें सो सगळो पांयाक चिकल लागता सगळी वयर पांय काडून चलताली सो आमचे सुद्दां पांयाक खुबसो चिकल लागलो राव तुमी पळोवपाक सुद्दां कसले चिकलान पांय हे जाल्ले ते हांगा तरी नाशिल्लो तितके हांगासर पळय समतोच चड आशिल्लो चिकल आनी मागीर तिणी थोड्या वेळान थंय हे घातलें तेंच्यांनी फळी आसा पळय त्यो घातल्यो सो व्हडले कांय तेन्ना दिसना मागीर म्हणजे सगळे आमकां थोड्याक मातशें मेळ्ळें ते चिकल लागलो पांयांक इतलेंच असो चिकलकालो जालो तो आमचो पयलोच दिसा एक्चुली फाल्यां चिकलकालो आनी ही जी वारी आशिल्ली ती वयल्यान ते पळय सकयल वयताले देंवोन सो तितले पर्यंत आमी पयलें आनी पळय सगळीं जाणां वयता आनी मातशें आनी बरें तेंच्यांनी सॉंग्स बी लायले बट ते डॅकचे लायले बट आमी मागीर तेच्या खातीर ते आवाजूच म्यूट केलो अशें पळजेच लायले विठोबाचे सॉंग्स बी लायले आनी पळय तो चिकल हांवें रिकॉर्ड केल्लो कसले पांय जाल्यार पळय हेका आनी पळयात कशें चलता ते तरी व्हडली गर्दी कांय नाशिल्ली मातशें थोडे टायम लायनीन रावपाक पडटालें बिकॉज ऑलरेडी तेणी मस्त अशें अरेंजमेंट केल्लें सो तेतून कांय व्हडलें दिसलें ना आनी दीस टायम न्हू फुलां वाल्याक कितकी रावली जाणां एक्चुली इतली रावनाशिल्ली केन्ना दीस टायम मस्त अरेंजमेंट हे पळय फुलांय बी सगळीं रावल्या लायनीन आनी न्हू हे जे हय फुलकारां सगळींच रावली आमी वयरूच फुलां घेतलेलीं आनी ह्यो आमच्या वाड्या वयलो सो आमकां म्हणपाक लागलो आपल्याकूय घे आनी मागीर नाका खंय सो तेकाय बी आमी शूट केलो आनी हांगासर पळय हे माटोळी तेणी लायला इतकी बरी अरेंजमेंट केला जाणा म्हळ्यार जात्रेक बी कशी लायताली तशी टायप तेंच्यांनी हें केलां अशें केन्ना करूं नाशिल्लें आय थिंक तेणी दीस टायम चड व्हडलें बरें केलां पळय तुमी पळोवपाक सुद्दां विडलेले मागीर भात लायला मागीर माटोळी केळी आसा सगळीं फळां जे उपासा खातीर खाता ती बी लायल्या अननस बी सगळी लायल्या भात लायला काय बरो सगळीं रायला आनी हे पळय तिणी भितर सुद्दां काय बरें अरेंजमेंट केलां पळय म्हाका अशें दिसलें की भायरूच आसतलें म्हणून बट तशें ना भितर सुद्दां हे पळय दारांनी तेंच्यांनी मस्त भाताचें अशें लायलां आनी आय थिंक ते चुट्टांचें दिसता तें न्हू हय चुट्टांचेंच तें हय आनी भितर हे पळय सामकेंच भितर आनी फुलांचें सुद्दां बरें डेकोरेशन केलां सो हें आमकां बरें आवडलें आनी हांगा तेंच्यांनी अशें अरेंजमेंट केल्लें की पावती जेंच्यांनी काडला तेणी एका सायडीन रावपाचें आनी विदावट पावती डायरेक्ट वचपाचें सो आमी पावती बी काडलेली सो आमकां लायनीक रावपाक पडलें मातशे टायम आनी हे हांगासर मुखार आमी गेल्ली बरे भशेन दर्शन बी जालें तिकरी बी लायली आनी देव बी दिसलो आमकां सारको सो आमगे देवळान प्रसाद आनी दर्शन बी घेवन जालें आतां आमी एक 2 मिनटां 5 मिनटां रावतली आनी वयतली तुमी पयला आसतलें आमी शूट केलां सगळें कितें हांगासर चलता तें आमी घालतलीं ब्लॉगान सो तुमी बी पळयात बरें दीस टायम न्हू बरें डेकोरेशन केलां हरशीं इतकें डेकोरेशन करनासलें हय सारकें बरें अरेंजमेंट बी केलां सो स्टे तर न्ही आमी आतां वयता मातशें फोंडा शॉपाचेर गाडी बी घेवन येवना आमी तिगा दोगां तुमी येता पण आमी चलत वयता सो मातशें मेडिसीन शॉपार वचपा जाय आनी मातशें शॉपारूच वचून येता आमी आयज गर्दी दिसता ऑलरेडी देवूळ खूब जालां बाजार
हे गायज तर आमी पावली घरा हय आनी मातशें आमी आतां टायम 12:30 जाला कित्याक सांग आमी ते मातशे फोणे बी भोवली चलत न्हू म्हणून टायम जालो येता म्हणल्यार आनी आतां आमी करतली गोडशें आनी उसळ सो तुमी बी पळयात आमी कशें कितें करता ते गोडशें आनी उसळ सो चलात तर पळोवया सो मम्मी हांगासर कुकरान हें लायता चणे इची खंय मूग भाजतले आनी हांव सोय कापतलें इतून आतां आनी काय लावपान तूं ओके खंय गो तुवें आयदन काय दवरूं ना ते हांगासर निवळपाक बसला आतां हें कितें करप मूग मिक्सरान वांटपाचें न्ही गो सो हें मूग आतां मिक्सरान मूग वांट्टा आमी गोड आनी सोय कोथमीर वांटून दवरता उसळी खातीर सो हें फटाफट आमी करून घेता दूद वयर येयलें बंद करता कितें तें आमचें कोथमीर आनी सोय आहा ती अर्दी मुगाक घालपाची न्हू गो आनी अर्दी उसळीक दवरपाची सो हें बेगीन बेगीन वांटता हय इतक्या मेरेन हें जालां आमचें रेडी करून दवरता आमी फक्त गोडशा खातीर मूग ते पळय वांटून घेतले सोय बी गोडशा खातीर रेडी आसा उसळी खातीर गोड कोथमीर आनी मिरच्यो गो आनी ऑलरेडी कुकर हे बंद केलो एका गोडशा खातीर उकळ धरला मेन उसळीक आमकां स्पेशल जाय कितें तें आमचें कोथमीर आनी मिरच्यो हेजे खातीर उसळीक बरी टेस्ट येता कोथमीर घातले उपरांत सो मुखाल्ले स्टेप आमी दाखयता तुमकां कशें कितें करता ते पळय मूग घालपाक लागले गोडशाच्या आय थिंक तेणी चार्ज घेतला उसळीचो चार्ज हांवें घेतला मम्मी आमकां गायड करतली आतां हे शिजले उपरांत मागीर तितून सोय घालपाची थोड्याच वेळान न्हू इतलें उदक तें घालप हांव जो आसा कुकर ऑन करपाचें ट्राय ओपन करपाचें म्हाका कळटा अशें बट आयज ओपनूच जायना सो आयज जायना तो ए ची हांगा यो गो मातसो ओपन करपाक कळटा जाल्यार अशें कळटालो आयज ए चणे जे आसा मस्त पैकी शिजलेले आसा उसळीचो प्रोसिजर सामको सिंपल हितून जस्ट गोड घालपाचें उसळ घालपाची सॉरी आमचे सोय घालपाचे आनी कोथमीर आनी मिरसांग मातशें अदी मातशें सिजोवपाक दवरपाचें देन आमची उसळ डन ह्योच कासो घालप मम्मी न्हू शिवराकाचे मम्मीचे उपास आसता पळय तेन्ना मम्मीची सेपरेट आयदनां मिन्स ही शिवराकाची बी वापरत ना सो म्हणटा कासे बी घालपाक भंय दिसता आनी सेपरेट न्हू सगळें ह्यो घालूं सो हे पळय ते चणे जाल्या बरे अशे सो फर्स्ट मिरच्यो उदक मातशें तें कमी केलें सामकें काडलें नाल्यार तें चड उदक आशिल्लें हितून घातलें जाल्लें आनी गोड इतकें जाय अर्दे गोडशाक न्हू सोय व्हडली चड जाय तशी ना कोथमीर आनी गोड आतां हें मस्त पैकी शिजोवपाचें आनी देन उसळ इजी प्रोसिजरान घातली लायटर ना आसूं जाय चल पुरो सारकें सो आतां हें बरें बारीक गॅसाचेर दवरून मातशें थोडो टायम शिजपाचें देन रेडी ना उसळ चड शिजल्यार करता येत न्हू सो उसळ जी आसा आमची जाल्ली आसा तेतून मातशी हळडी घातलेली आतां ह्यो गॅस हांव बंद करता फक्त आतां कण्ण तितलेंच उरलां आमचें मागीर तुमकां दाखयता सगळें सो आमचो ह्यो फराळ जो आहा रेडी आसा फराळ मिनींग उसळ जी आमी पळय आतां केल्या मागीर कण्ण तेवूय आमचें रेडी जालें आनी फक्त इतलेंच चड कांय वांगडा खावपाक जायना न्हू सो फ्रुट्सां भितर कितें आसा आंबो केळी आनी हें
सो आता तुमकां डायरेक्ट पानां काडटा आसतना दाखयता. सो मस्त अशे उपवासाचे आमचे सगळे रेडी आसा. सो आमी सर्व करता मिन्स वाडून घेता आमचे पानां रेडी करता. मिन्स हे गायेक एक कावळ्याक आनी बाकीचे आमकां. खंयच्या गायेक खंयचे कावळ्याक घे असो तूं हें कर. बाकीचे हांचे कळ्ळें. कित्याक लायलो तर असं तुम्ही पळया. काय करते ग नुस्तेदा ते वत्ता न्हू. सो आमची पानां रेडी आसा आनी आमची माजराक आमी बंद करून दवरला म्हणून ती रडटा. आतां आमी हे वाडी दाखयतली आनी आमी जेवून घेतली. सो आतां आमी हे कावळ्याक व्हरून दवरता वाडी. चला राव पिटू बी आमचो अगो रावला आमकां पळय. आतां तेका वाडटली कावळ्याक धरल्या म्हणटकीर. राव पिटी आं. सो हांगासर दवरता. हे आमचे फळी पडल्या असो. सो हांवें पोजिशन चेंज केलें बिकॉज नाल्यार थंयच्यान पडटा आशिल्लें. आतां आमी जेवतली. कशी दिसता आमी उपासाची मनशां. तर आमी म्हटलेले पळय काल की आमी हे ना ना ते न्हू ते सोडून दी. आमी मेन म्हटल्यार आतां व्लॉग मिनींग ओदूय आमी जेवली न्हू हें काय मदीं स्टॉप. ना 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 आमी काल म्हटलेले पळय सांजे की आमी उपास धरतली बट आमी च्या पितली आनी कितें करतली. सो म्हाका सांगपाचें आसलें की आमी तशें कांयच करिना. आमी एकदांच ते हाडले फळार बी तुमकां दाखयल्ले पळय तितलेंच आमी मागीर मदीं कांय खावं ना. हय आमी चिंतलेलें आमी च्या बी पितली बी म्हणून. बट आमी हरशींच च्या कितें पयलां आनी खुटी च्यायेन व्हडलें कितें जातलें. सो आमी तें कांयच पिवत ना. आनी आमी उदय पळय ते फळार लास्ट तुमकां पानां काडली ती दाखयली. तेजे नंतर आमी कांयच शूट करूं ना. आमी मस्त अशें आमगेलो फराळ खालो. मागीर आमी न्हिदली खूब टायम. कितली आमी न्हिदत ना चडशी सुटी बी आसल्यार 2 वरां ती संवय करता त्या खातीर. बट आमी आयज 4:30 उठले आमी. हय आनी आतां मागीर खुबसो टायम जालो. मागीर आमी कांय शूट करूं ना. मोबायल घेवन बसली मातशी भायर मातशी गेल्ली आनी मागीर कांयच करूं ना. सो येदी म्हणल्यार मावशी येयली आमची. एज युजल येता ती आनी तिणेन आमकां खावपाक कितें हाडलें. चिप्स हाडले. चॉकलेट्स हाडल्यो. कितली आमची कितें तरी हाडली. आवडटा ती आमकां बट कितें आसा आमचे दोळे मुखार हे आसा बट आमी खावपाक शकना बिकॉज उपास. फेवरेट. आतां आमी चिंतला की फाल्यां सकाळीं ते खातले दनपारां कामार खातले अशें आतां म्हळ्यार आमी तुमचे वांगडा शेअर करूया. म्हणटा आमकां कितें हाडलें इतर हाडपाचें न्हू. मागीर आमकां खावून दिसता. पयलें म्हणटकीर खावपाचें दिसता न्ही अशें चॉकलेट. सो आमी सकाळीं फुडें खातली इतकी आमकां आवडटा सगळें खावपाक. अशें तुमकां आमी सांगला न्हू आमकां कितें आवडटा असलें. सो असले मंचींग आमकां चड आवडटा. अशें न्ही पोटा लागता ते आमकां न्हू. असले आमकां चिरी मिरी बारीक बारीक तसले आमकां आवडटा. सो आमी ते फाल्यां मॉर्निंग खातली हेंच सांगपाक आमी येयली. आनी आतां आमी बसता ही बी मम्मी बी पळय बसल्यार टी व्ही पळयत. आनी टी व्ही उबय चलता आमची. सो स्टे ट्यून. आयज काय दाखोवपाक कांय ना बिकॉज कांय करपाना कांय ना कांय एंड करता आसतना मेळटली आनी हय कित्याक कांय खावपाचे पदार्थ कांय करपाना. आमी अशें आमचे कांय पार्सलां बी येवना जी आमी ओपन करून तुमकां दाखयतली म्हणून. आमी जस्ट मोबायल घेवन तितकी बसता. सो स्टे ट्यून. ह्यो आमचो पेटे आसा जे ते तांकां हें जालां. आयज नुस्तें कांय ना न्हू तरी मावशेन तांकां वाडलें न्हू रे बाबा.
सांगलेल्या प्रमाणे फक्त आमी व्लॉग एंड करपाक येयला बिकॉज आमी कांयच करूना जस्ट आसा सकाळ पेमंत जाऊ हय बिकॉज ती इग्नोर करात बिकॉज न्हिदपाचें जें जालां आमकां न्हिदतले आमी आतां रोखडेच आनी रातचें म्हणटकीर कितें मेकअप लावन तुमच्या मुखार येवपाना न्ही सो जशी आहा तशी येयल्या माझे डोळे बी कांयच पळोवपाचे ना सो आमी मेळटली आतां आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान टील देन बाय टेक केअर एंड इफ तुमकां आमचो हो आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात